डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन आमचे टिमीन कंटिन्यूस एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केलो आणि ड्रायव्ह करपाचो मेन ऑब्जेक्टीव अशें की जे आमचे फूड बिजनस ऑपरेटर्स काय आमकां थोडे कंप्लेन जाल्ले तशेंच इन रुटीन आमी तांकां चॅक केले तर 18 प्रमायसीस कालच्या दिसा केले तशेंच स्ट्रीट फूड वेंडर्स हे विदावट परमिशन फ्रॉम म्युनिसिपालिटी हे चलयताले तांकां आमी नोटिसीस इश्यू करून तांकां बंद करूंक लायला आणि वी हॅव टोल्ड देम टू अप्रोच द म्युनिसिपालिटी आणि सारखे परमिशन्स घेवन हे चालू करचे तशेंच एकल्याक कंपाऊंड करून आमी 5,000ची फायन केल्या. आयच्या दिसा मेन आमचो जो ऑब्जेक्टीव आसलेलो की हे फ्रुट्स जे आमचे आसा ताजेर एक रोबस्ट सर्वेलन्स ड्रायव्ह करून सॅम्पल्स काडलेले आसा बनानाज आणि मँगोज आणि हेर फ्रुट्स आणि मँगो सिजनूय जो आमचो एप्रोचिंग जो आसा तोच ते मेन जे शिवोली एरियान जे सगळे वेंडर्स आसा तांकां वचून आमी एक अवेरनेस केल्लें आसा की काय तांणी मँगोज जे आसा हे ट्रेडिशनल मेथड्सूच यूज करून रायपन करचे म्हणून आनी अशें कॅमिकल रायपनींग हे करचें न्हू म्हणून तांकां सगल्यांक आमी एक इन्स्ट्रक्शन्स आयच्या दिसा दिल्ले आसा. आयज आमी काय बंद अशें करूंक ना फक्त मेन फोकस म्हणटा तो आमचो सर्वेलन्स सॅम्पल्स जे काडल्या जे आमी एनालिसिसाक धाडल्या ताजें टेस्टींग जातलें आनी बेस्ड ऑन वीच आमचे फुडले जे आमी ड्रायव्स आसा ताजेर प्लॅनिंग करतले. तशेंच आमी यार्डाची जी कमिटी आसा तांचे कडेन नेक्स्ट विकान एक मिटींग घेतले जे हे चेंबर्स हांगा घातलेले आसा रायपनींग चेंबर्स ते फुल्ली ऑपरेशनलायज करपाक आनी ह्या मार्केटान जी बनानाज जी आसा ती खंयच्याच दुसऱ्या मेथडान ना रायपन करून जे हे चेंबर्स आसा तातूंतूच रायपन जावपाक जाय म्हणून हे एक कॉर्डिनेशन मिटींग आमी फुडल्या विकान यार्डान घेवन आमचे बनाना वेंडर्स आसा तांकांय सांगाता घेवन आमी ही मिटींग करून हे वेवस्थीत एक प्रोटोकॉल आमी इस्टॅब्लीश करतले. आयच्या आमचे टिमीन जे आसा ते आमचे बार्देसचे इंचार्ज राजाराम पाटील आणि आमचे फूड सेफ्टी ऑफिसर अमित मांद्रेकर, लेनिन डिसा, डाल्लन दिवकर आणि हांव रिचर्ड नोरोना.